भातशेतीच्या बांधांना भागदाडे पडून व माणसाची योग्य देखरेख न झाल्याने खारे पाणी घुसून किंवा व्यावसायिक स्तरावर कोलंबी माशांची पैदास केल्याने शेतांची कायमची नासधूस होते अशी भीती जनतेच्या मनात आहे। अशा शेतामध्ये माशांची पैदाश आणि भाताची लागवड या दोन्ही गोष्टी करता ह्यावी आणि आमचे खाजण दायज सांभाळून पुढील पिढीसाठी राखावे यासाठी मी लक्षवेधी सूचना मानत आहे। हे कॉलिंग अटेन्शनान कितें आसा की खाजन शेती आमी कशी रिवायव करतली। माझे एक रेजोल्यूशन आसलें ह्याच विधानसभेन आमी मांडलेलें आणि म्हाका दिसता मिनिस्टरान ताका जाप दिल्ली की आमी पॅकेज मागतले म्हणून सेंटर गव्हर्मेंटा कडेन डबल इंजीन सरकार जो आसा बीजेपीचो ताका पॅकेज मागतली। आणि काल बजेट जालें युनियन बजेट जालें त्या बजेटान कांयच ना स्पीकर सर। मल्टी डिपार्टमेंट ईच डिपार्टमेंट पुट्स ओवर ईच अदर। म्हणजे ऑनरेबल सीएमान एक खाजन बोर्ड करून त्याचे रुल्स रेग्युलेशन केले की आता टॅनंट एसोसिएशन कालूय उलयल्लो टॅनंट एसोसिएशन पयलीं भशेन ना जाणटेले पळयताले आतां कोण पळयना। म्हाका दिसता फुडें हे पयशे जर सरकार वेगळे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा WRD डिपार्टमेंट आनी खंयचे दिता ते एक कडेन घातले जाल्यार हे विशय कायमचो सॉल्व जातलो अशें एक सजेशन आसा। कारण खाजन लँड हे सगळे कडेन सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी चडशे प्रॉब्लेम आसा। म्हाका याद जाता की आमी नितीन गडकरी जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो फॉर वॉटरवेज तेन्ना नॅशनल वॉटरवेसाचे आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन MOU सायन केल्लो हा मुख्यमंत्र्याच्या नजरे कडेन आनी ताजेर म्हाका दिसता मिनिमम एक 2000 कोटी सुद्दां मेळपाक शकतले। आमी म्हटल्यार ती एक्सपर्ट एजन्सी घालप एट प्रेजेंट राज्यात ICR म्हणजे इंडियन कोस्टल एग्रीकल्चर ऑफिस हांचे ओल्ड गोवा हांगासर आसा तांच्या कडेन एक्सपर्ट सायंटिस्ट आनी तांची टीम आसा तांकां हांव एकंदर जो आसा पयलीं पुराय प्रोजेक्टाची स्टडी करपाक लायता की एक्झॅक्टली आमी एग्रीकल्चर आनी पिसिकल्चर आनी हो पुराय म्हाका दिसता परत कशें आसा विरोधकांनी हेजेर विरोध करपाक जायना किंवा विरोधकांनी हेजेर विरोधान परत उलोवंक जायना। आमी म्हटलां की हे जर करतले आसत जाल्यार ते खंयच्या तरी एका डिपार्टमेंटा कडेन आसपाची गरज आसा। आमकां ओवरऑल रिपोर्ट एक 2 म्हयन्या भितर तेंच्यांनी आमकां रिपोर्ट दिवचो। सरकार सिरियस आसा ह्या विशयाचेर हे सगळें ठरयल्या उपरांत 6 म्हयन्या भितर कॉन्क्रीट हाजेर जो आसा पळय न्ही कॉन्क्रीट सोल्युशनाचेर आमी येता।